कोंकणी उलोय लंडन फुलोय at AWAAZ Radio 99.8 FM Southampton UK. हांव मीना गोयस गांवांत लोतोलीचे तुमचे मुखार दवरता बाब एंटनी कोरिया पेंकर हाणें बरयलेली आपली कवितेचे नाव रेंदेर माम. रेंदेर माम रेंदेर माम खातीन दुधने घेऊन यो, सूर दिवपी माडार 3 पावटी सोडूंक देवूंक यो, शेव घालूंक सूर काडूंक उक्त्या निळ्या मोळार फितोरल्या सुकण्या सावंजार गिताचो सांगात दिवूंक यो. माडा मुडान लिपचोऱ्यान मोग कोरतेल्या जोडप्यांक तुझ्या मधुर फिवण्याचो रोसाळ मोआळ साथ दिवूंक यो, तांचो मोग रंगोवंक यो. रेंदेर माम आता तुजे गैर हाजरीत सुर्याचे माड अनाथ जाल्यात. माडा गोडाची सोयाची शारां गांवांनी तुजी गिरायकां वाट पळयत आसात. फेस्तां परबांक सान्नां करूंक गोंयकारां तुजी सुरेची याद करीत आसा. चुट्टांच्या पोंतार सुकण्याच्या एकसुऱ्या गोटेरांनी ल्हान ल्हान पिलां तुका येवकार दिवूंक रावतात. रेंदेर माम सुर्याचे माड सुकोन गेल्यात. चुट्टां आनी पोयो विरगोन चोडोन गेल्यात. माडाची पालां सुकोन ओस्कोत जाल्यात. देव बरें करूं. कोंकणी उलोय लंडन फुलोय.